प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज ब्रेस्तार आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 9 वोड 22 ते 25 पर्यंत. लूक चॅप्टर 9 verses 22 to 25. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. ताणें म्हणलें, मनशाच्या पुतान जाय तें सोसूंक जाय. जाणटे मुखेल यादनीक आनी 2 शास्त्री ताका भायर आयतले आनी जिवेशी मारतले आनी देव ताका 3ऱ्या दिसा पुनर्जिवंत करतलो. हें सगळें ताचे विशीं देवाची खुशी. कोणाक म्हजो पाटलाव करची खुशी आसा जायत, तांणी आपणाच्या खुशेची वाट सोडची. दर दिसा आपलो खुरीस उखलचो आनी म्हज्या फाटल्यान येवचें. कित्याक आपलो जीव सांबाळून दवरूंक सोदतात ती आपलो जीव वगडायतली, पूण म्हज्या खातीर आपलो जीव वगडायतात ती आपलो जीव सांबाळून दवरतली. म्हणटच आख्खो संवसार जोडीत आनी आपणाचोच इबाड वो आपणाचेच गोठ्ठाण करीत जाल्यार मनशाक कसलो आदाव. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज जें शिवर्तमान आमी आतांच वाचलां तातूंत जेजू आमकां शिकयता कशे भाशेन आमी ह्या संवसारांत जिवंक जाय, कशे भाशेन आमचो संबंद ताजेशी वाडोवंक जाय, कशे भाशेन आमी हें सासणीक जिवीत जिवंक जाय. आनी आयज आमकां ह्या 23 आनी 24 वडीन तो कितें म्हणटा. तो म्हणटा, कोणाक म्हजो पाटलाव करची खोशी आसा जायत, तांणी आपणाचीच खोशीची वाट सोडची, दर दिसा आपलो खुरीस उखलचो आनी म्हज्या फाटल्यान येवचें. भाव भयणीनो, जेजू आयज आमकां 2 वस्तू सांगता. तो म्हणटा, आपलो पाटलाव करपाक खोशी कोणाक हा जाल्यार जेजूचो पाटलाव करपाक आमकां कित्याक खोशी आसूंक जाय. भाव भयणीनो, आमी जेजू ओंपना जाल्यार, आमी ताजो पाटलाव करिना जाल्यार आमी फकत ह्या संवसारांत जियेतलीं, पूण ह्या संवसाराची भायर जातकूच एक दीस आमी मोडटले आनी आमी खरेपणीन जेजूची खोशी करूंक ना जाल्यार, आमी खरेंच जेजूचे पाटलावदार जावंक ना जाल्यार, ताणें आमकां कितें आपल्या उतरान सांगलां तें आमी करूंक ना जाल्यार आमी एमपणान जातले. तें आमी जाणो, पूण आतां आमी जेन्ना ह्या संवसारांत जियेता, आमी फकत धर्म करता. आमी जें आमकां मागणें करूंक जाय आमचें आमी मागणेय करता, पूण आमचो आख्खो विशय, आमची चोत्राय फकत ह्या संवसाराचेर आसता. आनी जेन्ना आमची चोत्राय ह्या संवसाराचेर आसता, आमच्यान जेजूचो पाटलावदार जायना आमच्यान जेजूचो पाटलावदार. आनी म्हणून जेजू आमकां कितें म्हणटा, ताणें आपणाचीच खोशेची वाट सोडची, आपणाचीच खोशेची वाट सोडची. भाव भयणीनो, आमी जेन्ना ह्या संवसारांत जियेता, आमकां कितल्यो खोश्यो आसा. आमी न्हिदोंक सोदता, आमी एक पिकनिकेक वचोंक सोदता, आमी एक हॉलिडेक वचोंक सोदता, आमी एक पाटी आमी आमच्या जिवितान आमकां कितें बरें आहा तें आमी चिंतता, आमी आमचें चिंतता. ही जावन आसा ह्या मनशाची एक सैम जावन आसा, मनशाचें सैम, की आमी आमचें चिंतता, आमी आमच्या फामिलीचें, आमच्या भुरग्यांचें, आमच्या बाटाचें, आमच्या बेसाचें. ही आमकां जी खोशी आहा, आमी आमचें चिंतता. पूण भाव भयणीनो, जेजू म्हणटा, तांणी आपणाच्या खोशेची वाट सोडची. आमच्या खोशेची वाट सोडपाक आमी आमची चोत्राय जेजूचेर धरूंक जाय. म्हणटच आमी पाटलावदार जावंक जाय जेजूचे. आमची खोशेची वाट सोडून आमी जे जेजू सांगता आपल्या उतरान आमी करूंक जाय. तेचे फुडें तो आमकां कितें सांगता. तो म्हणटा, दर दिसा आपलो खुरीस उखलचो आनी म्हज्या फाटल्यान येवचें. म्हणटच भाव भयणीनो, हो खुरीस जो जेजू आमकां सांगता आमी उखलचो आनी येवंक जाय तेच्या फाटल्यान, हो खुरीस जावन आसा खिचो खुरीस. जो खुरीस जेजू खुर्सार मेलो. आतां कोरोनाच्या दिसान निमाण्या शुक्रार दीस थोडो लोक इगोर्जेनी खुरीस घेवन भोंवतली आनी सगळो लोक म्हणटालो, अरे तो खुरीस घेवन वेता. पूण आमी भाव भयणीनो, जेजूचो खुरीस आमच्यान घेवंक जायना. एकूच खुरीस जो जेजून घेवंक जाय आसलो, तो जेजू खुर्सार मेलो, ताणें आमची सोडवण केली. म्हणटच जेजू आमकां म्हणटा, आपलो खुरीस उखलचो आनी ताच्या फाटल्यान येवचें. तर हो खुरीस कसलो जावन आसा. भाव भयणीनो, हो खुरीस जावन आसा, कोणूय मनीस कोणी कसलीय वस्त जी आमकां पयस वता, आमी देवाचो मोग दुसऱ्यांक दिवपाक आमी पावना जाल्यार. म्हणटच
आमच्या जिवितान कोण तरी मनीस आहा जाल्यार कोण तरी आमच्या जिवितान आमी कोणाक आमचो एक देव केला कोणा आमची एक वस्त केल्या जी आमकां गोड धरून दवरता आनी आमकां दुसऱ्यांचो मोग करपाक दिना तो जावन आसा आमचो एक खुरीस. म्हणटच भाव भयणीनो, जेन्ना आमी आमच्या जिवितान आमी खरेपणी जाणो की आमच्या जिवितान समजा आमचो घरकार आमकां त्रास करता, आमकां सोरोप येता, आमी कामाचेर जाल्यार आमचो पात्रांव आमकां बरे भशेन आमकां दुडू दिना वो आमकां खूब त्रास करता, आमची भुरगीं जीं आसा आमकां आमचें आयकनात, आमकां खूब म्हणटा ते भाशेन आमकां त्रासान उडयतात. समजा आमचो एक शेजारी आहा तो पोत्तून आमकां गाळी दिता. म्हणटच ह्यो सगल्यो वस्तू ज्यो आमच्या जिवितान आड येतात, जेन्ना आमी ह्यो वस्तू पळयता आतां आमी कशे भाशेन जियेतले, आतां आमी त्या लोकांचेर आड येतले, आमी तांकां गायो मारतले, आमी 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 रागार जातले. पूण जेजू म्हणटा पासियेंसान भावार्थान तुमी चलात, कित्याक जेन्ना कोण तुमचेर आड येता आमचेर आड येता आनी आमी मोगान चलता, ताणें आमकां वायट केलां तें आमी परतून तांकां वायट करिना पूण आमी तांकां बरें करता, आमी तांच्या वाटेन तांकां वचोन तांकां बरें करून आमी आतां तांकां जेजूच्या राज्यान हाडटा. तेन्ना भाव भयणीनो, आमी खरेपणी आमचो खुरीस उखलता. तर आमचो खुरीस ह्या संवसारान कितें जावन आसा, वो जो एक थोयो खुरीस करता आनी जो खुर्सार जेजू हुमकल्लो तो खुरीस न्हय. आमच्या घरान एक खुरीस आहा जेजू हुमकला तो खुरीस न्हय, पूण खुरीस जावन आसा जो जेन्ना आमकां आमच्या जिवितान कोण आड येता आनी आमी तांचो मोग करून पावना तेन्ना तो खुरीस जाता. आनी देखून भाव भयणीनो, आमी मोगान आनी भावार्थान चलपाक एकदम गरजेचें. आमी आमचो संबंद देवाशी घट करपाक खरेपणी आमी जेजूचे पाटलावदार जावपाक. तर आयज भाव भयणीनो, आमी आमचीच वाट सोडुया, आमचेच खोशेची वाट सोडुया आनी आमचो खुरीस उखलून जेजूचे पाटलावदार जावंक आयजतान आमी हें जिवीत जिवंक सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवड येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सोरोंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां.